आमच्या आमदारान कॅबिनेट मिनिस्टराची शपथ घेतली। हांव पयले सुवार तांकां तेंचे अभिनंदन करता आमच्या वाळपय म्युनिसिपालिटीच्या वतीन। तशेंच गोंय राज्याचे CM पर्रीकर हांकां तेंच्यांनी जे उतर दिवन आयज तांकां जी मिनिस्ट्री कॅबिनेट मिनिस्ट्री दिल्ली आसा तोबी तेंचे आमी सगळे वाळपय म्युनिसिपालिटी तेंचे आभारी आसा। आयज खरोखरच अशें दिसता की फाटलीं 10 वर्सां हांवें जी म्युनिसिपालिटीन काम केलें त्या हितूनसून एक खरें तरी आमकां खंय तरी एक जे डिसिजन आमी घेतलें, आमदाराक सांगलें की तुमी आयज जर वाळपयचो डेवलपमेंट विकास जावपाक जाय जाल्यार तुमी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान वचपाची गरज आसा। हांव आयज सगळे आमी ज्या वेळार BJPन प्रवेश केलो, आमची सगळे कावन्सील आयज आमी BJPन प्रवेश केल्लो आसा आनी हांव BJPच्या सगळ्या आमच्या CMा कडेन तशेंच सगळे तुमचे मिनिस्टर आसा तशेंच MLAs आसा, तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आमच्या वाळपय खातीर लाभपाक जाय आनी लाभतलो अशें हांव तुमच्या वतीन आशा बाळगतां। आयजूच आमची कावन्सील मिटींग ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग जाली आनी आमचे सगळे सभासद त्या कावन्सिल मिटींगेक हजर आसले आनी त्या मिटींगेन हांवें तो एजेंडा दवरलेलो की प्री मान्सून तेजेर प्रिकॉशन कितें घेवपा खातीर हांवें कावन्सिलराक डिसिजन घेतलें की ऑलरेडी आमी तें काम स्टार्ट केल्लें आसा। 2 दीस पयलीं आमी काम स्टार्ट केलां आनी काम बरें नेटान चालू आसा। येणाऱ्या काळान पावसाच्या सिजनान ही गटरां सगळीं क्लीन जातलीं आनी लोकांक बरे तरेचे सोय मेळटली अशें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां। कामगारांनी आमकां तेंचे एक अपॉयंटमेंट आमकां लेटर केल्लें तेंच्यांनी की तेंचे लास्ट आमी गव्हर्मेंट रेटी प्रमाणे 323 रुपया तांकां वेजीस आसा, ते आमी थोडे फार तांकां एक 76 रुपीज तांकां आमी दिवन तितून वाड केल्ले आसा। आयजूच कावन्सिलान डिसिजन घेतलां फाटल्या पयलीं पासून ते आमचे डेली वेजीसचे लेबर आसा ते फाटल्या खूब वर्सां जाले आमचे चडशे आमचे ओल्ड लेबर आसा, ओल्ड वेंडर्स आसा आनी ते फाटल्या खुबशे वर्सां 221 रुपयान काम करताले, पूण तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटाची रेटी प्रमाणे 323 रुपया तांकां आमी दिताले। आयज थोडी फार तांकां एक 76 रुपीज आमी वाड करून तांकां एक मदतीचो हातभार लावपाचें आमी सगळ्या कावन्सिलांनी प्रयत्न केला। आमचे रामदास शिरोडकर जे चेअरपर्सन आहा आनी तेंच्या अंडर जे कावन्सिलर आहा तांकां आमी एप्लिकेशन केल्लें की आमचे 76 रुपीज पयलीं एज पर सर्क्युलेशन प्रमाणे ते डिडक्ट केल्ले कित्याक आमचे कडेन फंड नासलो म्हणून लेबरांक सगळ्यांक दिवपाक। सो तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्ली कावन्सिलान आनी चेअरपर्सनांनी की आमचे जेन्ना इनकम येवंक लागतले जे आमचे बिल्डिंगेचे सगळे आमचे आनी मार्केटाचे तेन्ना आमकां ती मिटिंगेन घालून पास करून दिता। ते प्रॉमिसी प्रमाणे रामदास सरान आनी सगळ्या कावन्सिलान आमकां ते पास करून दिल्ल्या बद्दल आमी तेंचे खूब आभारी आसा आनी अशेंच तेंचे कडसून एक्सपेक्टेशन धरता की आमचे फुडले लेबरांचे डेली वेजीस कितें कामां आसतले ते करतले म्हणून।